नुव्या काणकोणा एका गरीब मनशाची झोपडी कांय म्हयन्या पयलीं धमकी दिवन मोडिल्ली। ह्या संदर्भात ताणें हाचेर पुलिशेंत कागाळ लेगीत केल्ली, पूण अजून मेरेन पुलिसांनी हाचेर कांयच दखल घेतिल्ली ना। सध्या पावसाचे दीस आशिल्ल्यान ह्या गरीबाची सामकीच धानल जाता अशें ताचें म्हणणें आसा। एके वटेन काणकोणचो आमदार श्रमदान येवजणे अंतर्गत घरां नाशिल्ल्या गरिबांक घरां बांदून दिवपाचें काम करता आनी दुसऱ्या वटेन दादागिरी करून कांय जाण गरीब लोकांची घरां मोडटात। देखून पुलिसांनी हाची दखल घेवची अशी मागणी काणकोणकारांनी केल्या। तुझे नाव कितें? साडी अंडी केन्नाच घेतलेली जमीन? हे घेवन 7-8 वर्स जावन 7-8 वर्स जाली म्हणजे सगळे क्लियर आहा पेपर तुगेले? पार्टीशन फॉर्म 14 तुझे नाव आहा? सगळें नांव आहा। सेल डीड जाले? हांगासर केन्ना येयलेले पावसार रावपा खातीर हे केलेलें। तुम्ही झोपडी बांदलेली? झोपडी बांदलेलें। आता कितें कोणी मोडली कशी कितें? तो गणेशानी इटोबा पयलीं तुका सांगलें मोट्टे म्हणून? दामोजाचेर सांगलें न्हू, तूं कांयच करूंक नाका म्हणून। ना धमकी दिली तुका? किती म्हण धमकी दिली? तूं येवन थंय कांय करूंक जायना, जमीन आपल्याक पडले, सोडचें ना म्हागलो। हांव म्हणलें तूं ओगी राव म्हणलें, मागीर सर्वे करून घेतले, कोंकणीन लायले 1 दीस लायले आख्खे, मागीर हे गप्पा बांदून घेतले। तेन्ना येवं ना तो, मागीर येवन रातचे येवन मोडलो, 12 सुमार येवन मोडलो तो। कंप्लेन केन्ना दिल्ली? कंप्लीट 7 तारखे 7 एप्रिल 7 एप्रिल 7 एप्रिल टू आज 2.5 म्हयने जाले. 2.5 म्हयने जाले. मदीं पुलिशेन तुमकां आफयलो केन्ना कितें? एक फावटी आपयल्ले, एक फावटी कितें हांव कमी 20 फावटी तरी गेल्लो आसतलो। मागीर ताका आपयले, आमी विचारले, तो असो म्हणटा आमी करूंक ना म्हणटा। तुजे कडेन परब कित्याक काय मागलो? म्हाजे कडेन परब कांय ना म्हणलें। तेणी फकत चावडीर तेणी म्हाका धमकी दाखयली तितलेच, म्हाजे कडेन परब ना म्हणलें। ना म्हणटकीर तूं कितें तरी परब हाडून दी, मागीर आपूण कितें तें पळयता मग। काणकोण मतदारसंघाक एकवटीच्यान काणकोणचे आमदार आनी गोंयचे सभापती रमेश तवडकर हे कोणा आश्रय ना, कोण पळय बेसहारा आसा अशा मनशांक घर बांदून दिवपाची एक श्रमधाम ह्या संकल्पनेंतल्यान काम करतात, एक बरें काम करतात। पूण दुसरे वटेच्यान ह्याच काणकोणाक एक गरीब मनशान एक झोपडी बांदलेली, ही झोपडी धमकी दिवन मोडपाचे प्रकार हांगा चल्ल्यात। त्या प्रकरणात काणकोण पुलिसांत तक्रार करून आता जवळ जवळ 2.5 म्हयने जावन गेले, तरी पूण पुलीस कांय एक्शन घेनात। म्हणून तो जो मनीस आसा तो पत्रकारा कडेन येयल्लो आसा। हेका न्याय दिवचो काणकोण पुलिसांनी, तशेंच काणकोण पुलिसांनी काणकोणच्या आमदारांक न्याय दिवचो अशी मागणी सबंद काणकोणकारा कडल्यान जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर।